Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News channel, powered by Sapna Touch of Class Beauty Salon and Academy located at Fatoda. पुराय संवसारान जितली फेस्टिवल जाता तेतूंतले एक महत्वाचे फेस्टिवल म्हणल्यार इस्टर. तर इस्टरा बद्दल जाणून घेवपाक हांव आयला सेंट लॉरेन्स चॅपल आरओसी हांगा. तर जाणून घेवया इस्टरा बद्दल पुराय माहिती. Goa platform, Goa platform. तर इस्टर स्पेशल एपिसोड आम्ही स्टार्ट करतात आणि म्हजे बरोबर आसा फादर मायरन. वेलकम टू आवर चॅनल. देव बरें करूं. सो म्हाका सांगात इस्टर म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें? आमकां क्रिस्तांवांक इस्टर म्हणजे आमी कोंकणींतल्यान ताका पास्का म्हणटात. म्हणजे जेजूचो पास्कांचो गूट आमी समोर उमता. आतां पास्कांचो गूट म्हणल्यार कितें? जेजू क्रिस्ताचें जिवीत, कोस्ट, मरण आनी पुनर्जिवंतपण. हो पुनर्जिवंतपणाचो गूट आमी इस्टरा दिसा पास्का समयार समोर उमता. कित्याक जेजू सगल्या मनशां पासत मेलो. आमकां सोडवण दिवचे खातीर आपूण मेलो एकलो आनी आमकां सगल्यांक ताणें पातकांतलीं सोडयलीं आनी स्वर्गीय राजाचें दार आमकां जेजून उक्तें केलें. हो गूट पास्का समयार आमी समोर उमता. आतां जेजू ह्या संवसारांत कित्याक पासत आयलो? मनशां कुळा पासत. देव तो देवीक स्वयंभाचो. पूण आमकां क्रिस्तांवांक एक खेरीत भाशेन आमची दोतोन आमकां शिकयता आमचो देव एकूच. एक देव पूण तेग जण. आतां तेग जण म्हणजे कितें? देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. देव बाप रचता, देव पूत जेजू क्रिस्त सोडयता आनी देव पवित्र आत्मो आमचें जिवीत पवित्रपणान भरून फुडें व्हरता. पूण देव एकूच आनी हो एक मिस्ट्री गूट तो. तेग जण पूण देव एकूच. आतां देवा बापान मनशाकुळाचे कश्ट पळयले. म्हणजे मनशाकुळ पातकांत आसा. मनशाकुळ मरतलें देखून मनशाकुळाची दया धरून काकलूत करून देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो. आतां जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येताना देवीक स्वयंभाचो तो. पूण मनशाळ स्वयं ताणें घेतलें. आमचे भाशेन मनीस जालो. पूण देवीक स्वयं ताचें वचूंक ना. देवीक स्वयं आसलेलेंच. पूण आमच्या मनशाच्या मोगा पासत ताणें मनशाळ स्वयं घेतलें आनी आमचे सोडवणे पासत ह्या संवसारांत आयलो. आतां हाची समजणी आमी दितले जाल्यार परत आमी कसो जल्म जेजूचो जालो ताचेर थोडक्यान उलयल्यार अदीक समजणी मेळटली. आतां जुजे आनी मारिया ही जेजूची आवय बापूय. जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें मारिये लागीं. पूण तीं दोगांय बरोबर जैन आसलीं. आतां जुदेवाच्या तेंपार लग्न आतां जाता तशें जायनासलें. तांचे मदें लग्न अशें जातालें की पयलें लग्नाचें उतर जातालें. म्हणजे हांव तुजे लागीं लग्न जातलो त्या वस्तुरे लागीं. सो तें उतर. पूण ती लग्न कशें तांकां समजतालीं पूण बरोबर जैन आसलीं. एक वर्सभर फकत लग्नाचें उतर दिवन लग्न जातली म्हूण सांगून एक वर्सभर तशींच आसतालीं. आतां जुजे आनी मारिया ह्या पावंड्यार आसलीं. आनी ह्या पावंड्यार आसतना लग्नाचें उतर जाल्लें खरें पूण बरोबर ती जेवंक ना. पूण पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू मनशाळ स्वयं घेवन मारयेच्या कुसव्यांत येता. सो दोगांयनी कुडीचो संबंद सांबाळूंक ना. लग्न ती जावची आसली पूण कुडीचो संबंद सांबाळूंक ना. देखून पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू मारयेच्या कुसव्यांत जल्मलो. आनी हे तरेन पवित्र आत्म्याच्याच बळान जेजूक तेणें संवसारांत हाडलो. ही सगली देवा बापाची येवजण. आनी हो आमचो भावार्थ हो एक गूट. तो आमी भावार्थान सत मानता. पूण अजुनूय ते मानतात? हय, हो आमचो भावार्थ. पाळटात सगळे पाळटात. क्रिस्ती दर एक क्रिस्ताचो पाटलावदार हें सत मानतात आनी पाळटात. आनी ह्याच भावार्थाचेर आमचें थारण साल्वसांव स्वर्गीय राज्यांत भितर सरपाचें ह्याच गुटाचेर आसा. बरें, आमकां थोडें ब्रिफींग मेळ्ळें. सो म्हणल्यार प्रिपरेशन कशें स्टार्ट जाता इस्टराचें? आमी इस्टराचेर परत येवया. इस्टराचें प्रिपरेशन कशें स्टार्ट जाता? आतां इस्टर म्हणटाना
इस्टरा आदी लेंट प्राचीत काळ हो भोव गरजेचो आमकां आनी हो काळ 40 दिसांचो 40 days प्रेपरेशन. सो हे 40 days लेंट म्हणजे प्राचीत म्हणजे आमी मागणें करता, दडवण करता, धर्मदान दिता, दान भेटयता आनी ह्या 3 पावंड्या वरवीं हे इस्टर 40 days 40 दिसांची तयारी करून उपरांत आमी पास्कांची परब संभरमता. आतां प्राचीत काळ केन्ना सुरू जाल्लो? प्राचीत काळ मार्साचे 5वेर एश वेनिसडे. गोडे तुवें आयकलां आसतलें आमच्या कपलाचेर गोबर लायतात. सो ताका आमी एश वेनिसडे म्हणटा, गोबराचो बुधवार. सो दर एक क्रिस्ताचो फाटलावदार म्हणजे क्रिस्तांव मिसा बेटेंत वांटो घेवन कपलाचेर गोबर लायता, सायन ऑफ द क्रॉस, खुरीस काडून. हाची समजणी कितें? हाची समजणी गोबर लावून आमकां उगडास करतात, मनशा तूं धूल आनी माती आनी परत तूं त्याच धुलींत वतलो. परत मनशाक उगडास करता, तुवें प्राचीत करूंक जाय, जिवीत बदलूंक जाय आनी तेन्नाच जेजून हाडलेली सोडवण तूं स्वर्गा राज्यांत जोडटलो. तर ही 40 दिसांची तयारी मार्साचे 5 तारखेर सुरू जाल्ली. आनी आतां हे 40 दीस आमी ह्या प्राचीत काळांत सारून ओतमीक तयारी करून ह्या फाटल्या आयतारा 13 एप्रिलाचे आमी पाम संडे समोरमला म्हणजे ताळयांचो आयतार. जे आदीं जेजू ह्या संवसारांत आसतना जेरुजाल्या शारांत एका गाडवाचेर बसून ताणें एंट्री मारली, भितर सरलो आनी लोकांनी ताका जयजयकार, होजाना जयजयकार दिवन हातांत ताळयो घेवन रस्त्याचेर लुकटा आपले कपडे पातलावन जेजूक एके भाशेन एंट्री जेरुजाल्या शारांत येवकार दिलो. आनी ह्या आयतारांत आमचो होली वीक, जाका आमी कोंकणींतल्यान पवित्र सातोळे म्हणटात, होली वीक सुरू जाता. अदीक भरतेन लागशिल्ल्यान जेजूच्या कश्ट आमी नियाळटा. आनी ह्या पवित्र सातोळ्यान 3 दीस म्हत्वाचे आमकां. एक थर्सडे, जाका आमी मोंडी थर्सडे म्हणटा, म्हणजे जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम. मागीर फ्रायडे, ताका आमी गूड फ्रायडे म्हणटा, पवित्र शुक्रार, ज्या दिसा जेजूचें कश्ट मरण आमी संभ्रमता. मागीर सोनवार इज अ डे ऑफ सायलन्स, ओगेपणाचो. जेजूचे कश्ट आमी त्या दिसा परत नियाळटा. आनी राती, सोनवारा राती सुमार 11 वरांचेर आमी जागरणेचें मीस समोरमता. 11 वरांचेर सुरू करता, 12 म्हणल्यार आमचें मीस येता. आदीं 11 वरांचेर आमची थोडी भोव रीत आसा, उजवाडाची रीत आमी ताका म्हणटा. मागीर आदल्या करारांतली पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमी वाचता, आयकता, नियाळ करता. आनी त्या उपरांत हे जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची परब आमी आयतारा म्हणजे सोनवारा राती 12 वरांचेर आयतार पडलो. 12 वरां म्हणटच ही जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची परब आमी समोरमता. आनी ते 40 दीस आसता पळय, तेतून भितर कितें करता? 40 दीस 40 दिसा स्पेशल कितें आसता? स्पेशल आमी जेजूचे कश्ट नियाळटा. म्हणजे जे तरेन जेजू आमचे पासत कश्टवलो, दूख ताणें सोंसलें, आमचे पासत जे त्याग ताणें केले, ते सगळे आमी नियाळटा. म्हणजे शुक्रारा दीस आमी खुर्साची वाट, जो जेजू शुक्रारा दीस, आतां पवित्र शुक्रारा दिसा जें कितें आमी जेजून केलें तें नियाळटले न्ही, तें दर शुक्रारा आमी खुर्साची वाट चलता. आतां आमच्या दर एका इगोर्जेंत कपेलांत स्टेशन ऑफ द क्रॉस म्हण आसतात, 14 ती. म्हणजे जो जेजू ही कालवारी वाट शुक्रारा दीस चल्लो, तो एक एक स्थान खुणायता. म्हणजे जेजूचेर पयलें स्थान जेजूचें मन्नाचें फर्मण, दुसरें स्थान जेजूचेर जेजूच्या खांदाचेर खुरीस घालतात. तो एक एक स्थान तें आमी शुक्रारा दिसा अदीक लागशिल्ल्यान नियाळटा. एक एक आयतार जेजूचे कश्ट नियाळूंक आमकां एक संदी दिता. आनी अशे तरेन 40 दिसां होच कश्टांचो नियाळ. 40 दीस प्राचिताचे दीस, प्राचीत करप, तुका चोणें करून गरजेवंतांक दिवप. एके भाशेन उपास म्हूण आमकां लागता. भोव करून आमकां एश वेनिसडे आसा गोबराच्या बुधवाराक, आनी आतां पवित्र शुक्राराक दर एका क्रिस्तांवान उपास करूंक जाय. 2 वस्तू आसात हांगासर, एब्स्टेनन्स आनी फास्टींग. एब्स्टेनन्स म्हणजे कितें? उणें करप. आतां तें कोणाक लागता? जांकां 14 वर्सां भरल्यात तांकां लॉ ऑफ एब्स्टेनन्स लागता. म्हणजे ह्या 2 दिसां ताणें खावपाचें, उणें करपाचें. पूण उपास कोणाक लागता? फास्टींग. जाका 18 वर्सां भरल्यात आनी 60 वर्सां जावंक नात, पूण 59 वर्सां ताका लागलेलीं आसात, तांकां फास्टींग कांयच खावंक जायना ह्या 2 दिसांक.
पूण आख्ख्या प्राचीन काळांत तुवें उणें करूंकच जाय खावपाचें. आनी जायते आमचे क्रिस्तांव भाव मांस खानात, सोरो पिनात, कितेंय वायट हॅबीट आसात ती सोडून दितात. सो असलो तरेचो उपास करता. आनी पाप साहेब आमकां फ्रांसीस आमचो पाप साहेब वडील क्रिस्ती धर्माचो आमकां सांगता फकत मांस खावपाचें, ही गुंगी वखदां सोरो पिवपाचें उपास केलोच म्हूण जायना. कित्याक थोडीं जाणां कितें करतात, ह्याच दिसांनी उपास करतात, परत तांचे उपरांत कंटिन्यू जाता. पूण पाप आमकां फ्रांसीस सांगता हें उणें करतना तुज्या वायट संवयांचो, वायट हॅबिट्स आसात, वायसीस आसात, त्योय सोडून दिवपाचो उपास कर. म्हळ्यार इंटरनल हय. कोणाक सतावपाचें, कोणाचें नांव पिड्यार करपाचें, कोणाचेर आड घराणें घालपाचें, दुसऱ्याच्यो खबरो करपाचें, ह्यो तुका संवय आसात त्यो उपास कर आनी एक एक सोडून दी. सो हे 40 दीस ही आमची तयारी, हें प्रिपरेशन. म्हणल्यार एक्सटर्नल तशेंच इंटरनल. एक्सटर्नल तशें इंटरनल. आनी तुम्ही म्हणलें पळय की वाट हे करता म्हणून खुर्साची वाट ती गांवांनी सगळ्याक जाता. खुर्साची वाट पयले सुवातेर आमच्या कोपेलांत इगोर्जांनी जाता. आख्खे इगोर्जेक एक एक स्टेशन आमचें लायिल्लीं आसात, ती आमी शुक्रारा दीस चलता. आतां गांवांतूय जाता. गांवांत आमच्यो समुदाय म्हणून आसात, स्मॉल क्रिस्चन कम्युनिटीज आमी म्हणटा. सो एका गांवांत जायते वाडे आसात. सो एक एक वाडो एक एक समुदाय. आतां एक एक समुदाय आपल्या घरांनी ही खुर्साची वाट करतात. आख्ख्या गांवांतूय ही खुर्साची वाट जाता. सो एक एकलो ही खुर्साची वाट आपणाक जाय ते परी जावं इगोर्जेंत करता, वाड्यांत करता, गांवांत करता. आनी एक एकलो आपले वस्तोंगी खासगी तरेन ओगीच बसून नियाळून तोय एकलो ही खुर्साची वाट नियाळटा चलता. सो आतां तुमी मेन्शन केलें की होली विकान अशे दीस आसता. सो ते एक्झॅक्ट एक दीस एक्सप्लेन करा, कितें जाता तें एक दिसाक. आतां पयलो दीस जावन आसा मॉन्डी थर्सडे. म्हणल्यार थर्सडेच्यान स्टार्ट जाता. थर्सडेच्यान स्टार्ट जाता. ओके. सो मॉन्डी थर्सडे म्हणजे जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो हो ब्रेस्तार. आतां जेजू जेन्ना आपल्याक कोश्ट मरण सोसूंक जाय म्हूण वेळ पावलो म्हूण ताका खबर आसली तेन्ना जेजून आपल्या शिसां सांगाता 12 शीस जेजूचे जे ताच्या सांगाता आसले, तांच्या सांगाता तांचे बरोबर हो वावर सोडवणेचो ताणें फुडें व्हेलो. आतां कोश्टाक फुडो करूंक जाय देखून निमाण्या ब्रेस्ताराक शिसांक एकठांय करता आनी निमाणें जेवण करता जेजू, पास्काचें जेवण. आनी हें पास्काचें जेवण आमी समजतले जाल्यार आदल्या करारांत म्हणजे आमचें पवित्र पुस्तक 2 भागांनी वांटलेलें आसा. आदलो करार आनी नवो करार, ओल्ड टेस्टमेंट आनी न्यू टेस्टमेंट. आतां निमाणें जेवण कशें सुरू जालें हाची समजणी आमकां आदल्या करारांत कितें घडलां ताचे विशीं आमकां समजीकाय भोव गरजेची. आतां आदल्या करारांत इज्रायल परजा देवाची अपुरबायेची परजा, देवान विचून काडलेली परजा. पूण जेन्ना ही परजा इजिप्त देशांत पावता तेन्ना ही परजा इजिप्त देशांत वाडटा आनी फाराव राजा भियेता आमचे ऊन इजिप्तकारां इज्रायल परजा आतां वाडटा, हे आमचेर जुलूमशाय चलयतले, हांकां कितेंय तरी करूंक जाय. आनी फाराव राजा कितें करता, तांकां गुलामपणांत इन स्लेवरी दवरता, कोश्टी वावर हार्ड वर्क आसा तें तांकां दिता आनी अशे तरेन तांकां सतायता. आनी आतां इज्रायल परजा इजिप्तांत आसा, गुलामपणांत आसा, कश्टवता. देव पळयता, काकलुतवंत जाता, दया दत्ता आपले परजेची आनी मोइजेसाक एक फुडारी कसो विचून काडटा. आतां मोइजेस आदल्या करारांत इजिप्ताक वेता आनी फाराव राजाच्या ताब्यांत हातांत जी इज्रायल परजा आसा तांकां सोडोवन परत तांच्या बासायलेल्या देशांत म्हणजे काना देश ह्या देशांत हाडूंक पावल मारता. फाराव राजा स्टबन किंग तो आयकोनासलो, पूण तरी आसतना देव मोइजेसा वरवीं ओचोरियां विजमितां करता, मिरेकल्स. आनी आखरेक जेन्ना वेळ पावता तेन्ना आपले परजेक इजिप्तांतली भायर काडटा. आतां इजिप्तांतली भायर काडटना जें कितें त्या दिसा म्हणजे राती सांजे घडलें तें आमकां भोव गरजेचें. आतां देव मोइजेसाक कितें सांगता, हांव त्या रातीक इजिप्ताक भोंवतलो देखून तुमी निमाणें जेवण करात सांजे वेळार. आनी हें निमाणें जेवण कसलें, ह्या निमाण्या जेवणांत देव तांकां सांगता एक मेंढरो घेयात, मेंढरो बोकडो
तो तुज्या कुटुंबात एक जेवण कसो भाजून खावंक जाय. आनी ह्या मेंढऱ्याचें रगत दर एका इस्रायलाच्या गोऱ्याब्याचेर जे दारवोटो आसा, दार आसा, ताचेर हें रगत शिवरावपाक जाय, म्हणजे रगत रावूंक जाय. आनी त्या दिसा हें मेंढऱ्याचें मांस खोमीर नासलेलो, विदावट इस्ट, उंडो, भाकरी आनी कोडू भाजी ही खावंक जाय. त्या राती देव येतलो आनी ज्या इस्रायलाच्या घराचेर हें मेंढऱ्याचें रगत लायलेलें आसा तांकां कांयच करचो ना, हार्म करचो ना, वायट करचो ना. पूण इजिप्तकारांक, मालगोड्यांक तांकां मारून उडयतलो आनी इस्रायल परजेक आपूण ते राती ह्या इजिप्तांतलो भायर काडटलो आनी भासायलेल्या देसांत पावयतलो. आतां ही भासायलेल्या देसांत वचपाची वाट सोंपी वाट न्हय. 40 वर्सांची वाट ती. 40 वर्सां अरण्यात देवान आपले परजेक इजिप्ताक तावन आपल्या भासायलेल्या देसांत, काना देसांत हाडली. आनी 2 वर्सां जेन्ना काना देसांत ती पावली, उगडास पास्कांच्या जेवणाचो ती करताली. उगडास करून की देवान आमकां त्या दिसा सोडयलोली, त्या दिसा आमकां वाटायलोली, त्या दिसा गुलामपणांतली आमकां सोडोवन आमच्या भासायलेल्या देसांत हाडलोली. आतां हेंच पास्क नव्या करारांत आमी समोर उरता. आनी देखून जेजून निमाण्या ब्रेस्ताराक आपल्या शिसांक 12 जाणांक आपयले आनी ह्या पास्काचें जेवण केलें. आनी ह्या पास्काच्या जेवणान उंडो आनी सोरो घेवन, एके भाशेन उंडो मोडून आपल्या शिसांक दिलो आनी सोरो घेवन तांकां पिवंक दिलो आनी सांगलें, ही म्हजी कूड, हें म्हजें पात्र. जेजून आदींच फुडें आपली कूड जो खुर्साच्या पलंगार भेटोवचो आसलो आनी ज्या खुर्साच्या पलंगार तावन हें रगत वारोवचो आसलो, तें इन सिंबॉलीक फॉर्म, खुणा रुपान उंडो घेवन आनी सोरो घेवन आपल्या शिसांक ताणें एके भाशेन ही समजणी दिली. आनी त्याच पासत न्ही ह्या निमाण्या ब्रेस्ताराक 3 गूट आमी समोर उरता. ह्या दिसा जेजून न्ही मिसाची बॅट घडून हाडली, जी दर दिसा एक यादनीक मिसाची बॅट समोर उरता. जे मिसा बेटेंत तो सादो उंडो आनी सादो सोरो जेजूच्या मांसा रगतांत आख्खो बदलता. जेजूची कूड आनी रगत जाता आनी हे तरेन आमचें आत्मीक खाण पिवण जाता. सो ह्या दिसा निमाण्या ब्रेस्ताराक जेजून पयली मिसाची बॅट घडलोली. दुसरी वस्त जेजून यादनीकपण, आतां जे प्रिस्ट आसात, यादनीक आसात, तें यादनीकपण जेजून ह्या दिसा घडलोलें. आनी तिसरी वस्त प्रिती मोगाची आज्ञा, म्हणजे कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो, ही जेजूची आज्ञा. जो शिममेर नासलेलो मोग जेजून आमकां खुर्सार तावन दाखयलो, तोच क्रिस्ती मोग. भावा भयणां सवें जियोंक, भावा भयणां सवें वाटून ही प्रिती मोगाची आज्ञा आमकां दिली. तर ह्या निमाण्या ब्रेस्ताराक ह्यो 3 वस्तू, ह्यो 3 घडण्यो आमी समोर उरतात. पूण पयलीं खबर आशिल्लें तर जेजूक कितें की आपलें म्हणल्यार मरण जावपाचें आसा होय, म्हणून? हें आदींच फुडें जेजूक खबर आसली. आपण हें पोस्ट सोंसूंकूच जाय. जेजू ह्याच पासत आयलोलो संवसारांत. देर वॉज नो एनी अदर स्टेप दॅन दीस. एकूच उपाय आसलो, खुर्सार मरण, सगल्या पासत आपलें जिवीत भेटोवंक. पूण कित्याक चिंतलें तेणी? देवा बापाची येवजण ती. खुर्साचेर तावन एके भाशेन आमकां सोडवून हाडूंक. आदीं खुर्सार कोणाक मारताले? चोरांक. जाणें क्रायम केला, चोरयो केला, खूण केला, तांकां मारताले आनी खुरीस जावन आसली एक लजेची खुणां. पूण जेजून हें मरण स्विकारलें आपल्या बापाचे येवजणे प्रमाणे, फादर्स वील. आनी ह्याच खुर्साचेर मरण, जी लजेची खुणां आसली ती मोगाची खुणां केली. जी एके भाशेन चोरांक, किरमीदोरांक मारताले, त्या खुर्साचेर आपूण मरण आपलें रगत वारोवन ताणें सगल्या मनशा कुळाक सोडवून दिली. आनी ह्याच मरणा वरवीं जेजू पुनर्जीवन जालो आनी आमकां सर्गीचें दार उक्तें केलें. देखून बापाची येवजण ती हें मरण सोंसून आपल्या अपुरबायेच्या मनशा कुळाक पातकांतली, मरणांतली सोडोवन आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकांय ह्या पुनर्जीवनपणांत वांटो दिवन. मॉन्टी थर्सडे न्ही? मॉन्टी थर्सडे आमी 3 गूट समोर उरता. पूण हो जेजूच्या मरणाचो पवित्र शुक्राराक, गूड फ्रायडेक, त्या दिसा आमी समोर उरता. पूण त्या दिसाक तुमी कितें करतात हांगा? हांगासर आमी मिसाची बॅट आसता, जें कितें जेजून निमाण्या जेवणार उंडो आनी सोरो घेवन केलें, जें दर मिसा बेटेंत आमी समोर उरता, तोच गूट आमी मिसाचे बेटेंत समोर उरता. जेजून निमाण्या जेवणार कितें केलें? जेजू मेजा बसलोलो, जेवणाच्या मेजाचेर आसलो सरभोंवतणी उठलो. आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो आनी शिसाचे पांय धुले. कित्या पासत? फकत दाखोवंक
आपूण सेवा घेवंक ना पूण आपूण सेवा दिवंक आयला. आनी त्या पासून ताणें शिसांचे पांय दिले 12 शिसांचे. तीच कोन्नी आमी मॉन्डी थर्सडे निमाण्या ब्रेस्ताराक मिसा भेटेंत कोत्ता. 12 जाणांक आमचे फिरगोजेंतले विचून काडटा आनी याज्ञीक आसा तो 12 दादले 12 दादले आनी आतां बायलांकूय विचून काडटात. आदीं दादल्यांकूय विचून काडटाले पूण आमच्या पाप साहेबान आमकां नवी शिकवण दिला की सगळीं जेजूची पाटलावदारां देखून दादल्यांकूय विचून काडटात बायलांकूय विचून काडटात आनी याज्ञीक तांचे पांय धुता. एके भाशेन जे जेजून निमाण्या ब्रेस्तारा केलें ते तुम्ही आता करता. आमी कोत्तात आनी एक उगडास कोत्तात आनी सांगतात वी हॅव टू सर्व अदर्स. आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. मागीर दुसरो दीस दुसरो दीस आमचो शुक्रार गूड फ्रायडे आमी ताका म्हणटा. कोंकणींतल्यान पवित्र शुक्रार. आमकां तो खरो पवित्रतायेचो दीस, पवित्रपणाचो दीस. आनी ह्या दिसांनी जेजूचे कश्ट आमी नियाळटा. उपासाचो दीस. दनपारां 3 वो थोड्या इगोर्जांनी 4 5 पूण हें सगलें 9 आदीं जावंक जाय. पूण सारको वेळ दिला 3 पूण गोरमेक लागून वातावरणाक लागून थोडे कडेन 3 कोत्तात, थोडे कडेन 4 थोडे कडेन 5. ह्या दिसाक मिसाची भेट ना पूण ह्या दिसाक जेजूचे कश्ट आमी नियाळटा. म्हणजे आमचे पवित्र पुस्तकांतलीं वाचपां वाचता. जेजूच्या कश्टांचो इतिहास म्हणजे शुक्रारा दीस, पवित्र शुक्रारा दीस जें कितें कालवार दोंगरार घडलें तो आख्खो इतिहास तो आमी वाचता. आनी त्या उपरांत नियाळ आसता, समन आसता. तें जाल्या उपरांत ह्या जेजूच्या पवित्र खुर्साचो आमी उमो घेता. वेनरेशन. एके भाशेन आमी ह्या खुर्साक वेनरेट कोत्ता, मान दिता आनी भक्तीपणी एक एकलो दिमी म्हणून उमो घेता. आनी त्या उपरांत आमी एके भाशेन सोबार गरजां खातीर मागणें प्रार्थना करता ह्या दिसाक. उपरांत थोडे कडेन इगोर्जेन जेजूक खुर्सार मारपाचें, खुर्सा वयलो देंवोवपाची ही रीत चालू आसा. सगळ्या इगोर्जांनी घडये करिनात पूण थोड्या थोड्या इगोर्जांनी जी परंपरा ट्रेडिशनां करीत आयल्यात ते जेजूक खुर्सार मारपाचें, जेजूक खुर्सा वयलें देंवोवपाचें हें ट्रेडिशन चालूच आसा. आनी मागीर त्या दिसा खुर्सा वयलो देंवयल्या उपरांत आमी जेजूक एका खाटींत घालता आनी इन प्रोसेशन पुरसांव काडून मानान जेजूक आनी आवयक इगोर्जेंत हाडून दवरता कूड आनी सगलो लोक उपरांत येवन भक्तीपणी उमो घेता आनी अशे तरेन ही रीत सोंपता. आनी मागीर शेनवारांनी कांयच ना. डे ऑफ सायलन्स ओगेपणाचो. म्हणजे ओगेपणाचो म्हणजे आमी सकाळीं देव मंदिरांत इगोर्जेंत येता, मागणें करता, सकाळचें मागणें आनी मारयेक मान दिवन मारिया म्हणजे जेजूची आवय तिचे बरोबर जेजूचे कश्ट आमी नियाळटा. जेजूचे कश्ट नियाळपाचो शेनवार तो. जेजूचे माय मारयेक जेजूचे माय मारयेक 12 भाले तोपले दूख ते हेवूय आमी नियाळटा. आनी अशे तरेन हो नियाळ करून हो दीस आमी सारता आनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक सांजे आमी तयार जाता. मागीर पुनर्जन्म आयताराक जाता. हय आयतारा म्हणजे शेनवारा राती 11 वरांचेर सुरू जाता. म्हणजे 12 म्हणजे दुसरो दीस आयताराचो दीस. सो आमचे रातचे जागरणेचे मीस आनी पास्कांची परब जावन आसा आमची व्हडांतली व्हड परब. मेन फिस्ट तें आमचें सारकें आख्ख्या क्रिस्तांवांक. आनी आमी ह्या परबेक वांटो घेवंकूच जाय कित्याक हो पास्कांचो गूट आमी समोरता. पुनर्जिवन जेजू जाला आमचे पासत आमकां सोडवण दिवंक, आमकां स्वर्गा राज्यांत व्हरूंक. आनी त्याच पासत न्ही ही रात जावन आसा जागरणेची रात. आमी जागरण करता, जागी आसता आनी देखून सगल्या जागरणेची ही व्हडली जागरणेची रात. आख्खी रातभर जागरण करता. आख्खी रातभर म्हणजे मीस काबार जाता म्हणल्यार थोडे कडेन 1 काबार जाता मीस, थोडे कडेन 2 काबार जाता. सो ही जागरण आमी करता एके भाशेन हो गूट समोरंभूंक. आनी ही परब जावन आसा एक उजवाडाची परब. आमी उजवाडाची वात पेटयता कित्याक जेजू उजवाड. आपूण मरोन ताणें उजवाड संवसाराक दिलो. जशी एक वात आपणाकूच जळयता आनी आपणाकूच कोबार करता आनी दुसऱ्यांक उजवाड दिता तेच भाशेन जेजून आपणाकूच कोबार केलो. म्हणजे खुर्साचेर आपली कूड खिळावंक, हें मरण सोसूंक, रोगत वारोवंक तो राजी जालो आनी आपणाकूच फुली आख्खो रिकामो करून आमकां ताणें उजवाड दिलो. सो ही पास्कांची परब उजवाडाची परब. मागीर पुनर्जन्म जालो. हय इस्टरा दिसा पुनर्जिवन जालो. आनी मागीर हो गूट आमी पास्कांचो हो सिजन तो तातूंत आमी समोरमता. पास्का आमी ताका म्हणटा. आनी ह्या काळांत हो गूट आमी
एके भाशेन समोरमता नियाळटा जेजूचें पुनर्जिवंतपण खुशालकायेन जियेता. आतां दर एके फिरगोजेन पास्कांचो आशिर्वाद म्हण आसता. म्हणजे दर एक आमचो क्रिस्ती कुटूंब आसा आमचे फिरगोजेन, ताचेर आमी पास्कांचो आशिर्वाद म्हणजे पवित्र उदक तें आमी शिवरायता. एक एक यादनीक एका एका घरांत वेता एक एक दिसा आनी हें पवित्र उदक आजमेत आमी ताका म्हणटा होली वॉटर, तें वांगड्यांचेर कुटुंबाच्या वांगड्याचेर शिवरायता मारता आनी अशे तरेन आमी पास्कां समोरमतात. आनी हो थोड्या दिसांचो काळ आमी समोरमत फुडें वेता. उपरांत मागीर 50व्या दिसा जेन्ना शिसाचेर पवित्र आत्मो देंवलो ही परब आमी समोरमता, द पेंटेकॉस्ट म्हणटा. अशे तरेन ही परब फुडें वचत आसा आनी ह्या समयार जायते आमी समोरमता. जायते दीस एक एक आयतारा दिसा एक एक गूट समोरमता आनी अशे तरेन पास्क सोंपयता आनी मागीर उपरांत आमचो सादो काळ सुरू जाता आनी अशे तरेन आमचें क्रिस्ती जिवीत फुडें वचत रावता. म्हणल्यार अजुनूय मानतात की तो पुनर्जन्म जाला, तो अजुनूय जेजू आसा म्हणून. जेजू आसा, जेजू जिवो आसा हो आमचो भावार्थ आनी आमचो भावार्थ कितें, जेजू दुसरे फावट येतलो, परत येतलो, ह्या संवसारांत येतलो, आमची सोडवण करतलो, आमकां स्वर्गा राज्यांत व्हरतलो, हो आमचो भावार्थ. सो आमचें आख्खें क्रिस्ती जिवीत, द बेज, द फावंडेशन इज द पास्कल मिस्ट्री. म्हणजे जेजूचें जिवीत, जेजूचें कोश्ट, जेजूचें मरण आनी जेजूचें पुनर्जिवंतपण. जेजू पुनर्जिवंत जाला आमचे पासत आनी जेजू पुनर्जिवंत जाला देखून आमकां अर्थ आसा क्रिस्तांव कसो, क्रिस्ती धर्माक मिनींग आसा, अर्थ आसा. देखून जेन्ना जेजू दुसरे फावट येतलो आमची सगळ्याची सोडवण करतलो आनी देखूनच आमकां जेजू कश्टवलो देखून आमकां एक संदेश आसा. आमी जेजूचे कोश्ट जेन्ना आमच्या जिवितांत दूख येता, पिडा येता, कोश्ट येता, संकश्ट येतात, आटे बिटे येतात, तेन्ना जेजूच्या कोश्टांक नदर मारून आमी ते सोसूंक. कित्याक अशी म्हणणी घडये तुमी आयकला, सोंसता ताका देव पोसता. देखून जेजूचे कोश्ट आमी नियाळटा. कित्याक जेजूचे कोश्ट आमच्या कोश्टांक सोर करूंक जायना, शिममेर नासतले कोश्ट ते. देखून ताचे कोश्टांचेर आमी नदर घालता आनी आमचे कोश्ट सोंसता आनी सोंसता ताका देव पोसता. आनी आखरेक जो कोण देवाक आनी देवाचे शिकवणेक तो चल्लो ती वाट चलून देवाक विस्वासी रावता ताका स्वर्गीय राज आसा, हेवन आसा, हो आमचो भावार्थ. मागीर गूड फ्रायडे दिसा खुर्साचेर तेणी आपले जीव हें केलो आनी मागीर काडलो जेजू खुर्सा वयल्यान. आतां शुक्रारा दिसा कितें जालें, जेन्ना जेजूचेर मरणाचें फर्मण मारलेलें तेन्ना ताच्या खांदार पयलो खुरीस घातलो आनी हो खुरीस घालून ही कालवाराची वाट, कालवार दोंगराची वाट जेजू चल्लो. जेन्ना ही वाट चलोन तो कालवार पावलो तेन्ना जायतें कितें मदेकत घडलां. 3 पावटी तो खुरीस घेवन सकला पडटा. सिरेनचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार करता. वेरोनिका ही अस्तोरी जेन्ना जेजू घायाळ जाल्लो, घामेल्लो, तानेल्लो, ताचें मूख पुसता आनी जेन्ना एका रुमाल्यान जेजूच्या मुखामोळ ती पुसता तेन्ना जेजूचें रूप त्या रुमालाचेर छापून येता. ही वाट चलतना जेजूची आवय मारिया वाटेर ताका भेटटा. एके आवयचो सांगात ती जेजूक दिता. पूण ओगेपणी कित्याक मारिया जाणा आसली आपलो पूत कश्टवता मनशा कुळा पासून. आपलो पूत देवीक सैमाचो तरी आसतना मनशाळ सैम घेवन आयला, आतां परत बापाशी वेतलो. ही देवाची येवजण मारिया जाणा आसली, देखून ती मानून घेता आनी ओगेपणी आपलो सांगात जेजूक दिता. आनी अशे तरेन ही कालवारी वाट जेजू चलता. चलतना ताचे चापकां मारतात, लॅशीस, ताका ताचे फोटां मारतात, थिपी उडयतात. कोण मारता? ते सैनीक, शिपाय. सो जायते ताचे कोश्ट. आनी जेन्ना कालवार दोंगरार पावतात तेन्ना ताका खुर्सार खेळायतात. ताचे कुशीक दोगा चोरांक कित्याक खेळायतात ते सैनीकूच, शिपाय खेळायतात. पूण ते सैनीक बरे आसता काय वायट आसता? ना, तांचें जिवीत तांची एक ड्युटी न्ही. ते सैनीक कशे आसले, आतां एक एक राजाक कशे शिपाय आसा तेन्ना तांचे ड्युटी ती. कित्याक चोरांक तेच खेळायताले. आतां खुरीस कोणाक आसलो? चोरांक आसलो. देखून जेजूच्या दोनूय कुशीक एका उजवे वाटेन आनी दावे वाटेन दोग चोरांक खेळायतात आनी मदेकोत जेजूक दोनूय हातांनी खिळे तोपतात आनी सकला पांयाचेर ह्या 3 जाग्याचेर ते खिळे तोपतात, खुरीस उबारतात. खुर्साचेर एक नामलेख बरयतात, हो जुदेवाचो राजा. आनी हे वाटेर न्ही जायतो लोक आसलो जाणे थोड्यांनी घोडे बोवाळ मारलो जेजूक सोडयात, पूण जायत्यांनी बोवाळ मारलो ताका खुर्सार मारात. जेरुजालेम्याच्यो अस्तोऱ्यो थंयसर आसल्यो त्यो रुदन करताल्यो, पूण जेजू तांचे कडल्यान रुदन घेवचें, समाधान घेवचें
परस आपूण तांकां समाधान भरता. जेरुजाल्याच्या वस्तोऱ्यान तुमी म्हजे पासत रडो नाकात, पूण तुमी तुमचे पासत तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडात. एके भाशेन तांकां समाधानान भरता. जेजून न्ही आपणाचें कांयच चिंतूंक ना, सगलें मनशा कुळाचें. आनी देखून न्ही आखरेक जो निमाणो स्टेप आहलो, उपाय आहलो, तो खुर्साचेर मरून ताणें एके भाशेन साकार केलो. आतां जेन्ना खुर्सार जेजूक मारतात, मेल्या उपरांत ताका देंवयतात खुर्सा वयले, आनी ताका व्हरून टूम म्हूण आसलो, समाधी म्हणटात ताका आमी, समाधीन ताका दवरतात. आदीं कितें करताले, समाधी आसताल्यो, टूंब आसताले, तातूंत मेलोल्या मनशाक घालताले. सो जेजू खुर्सा वयले देंवयतात आनी ताका व्हरून थंयसर समाधींत घालतात आनी फातर धापतात समाधीचेर. भायर सैनीक दवरतात राखूंक, घोडे कोण राती येवन चोरयां ताका व्हरोंक शकता. पूण तरी आसतना बापाची येवजण ती. भायर सैनीक आसलोले खरें, पूण तिसऱ्या दिसा जेजू पुनर्जिवन जाता. जेजू एके भाशेन फोंडांतलो थंयसर भायर सरता. आपुणूच हय, आपुणूच भायर आपूण सरता. देव न्हय तो, देवाची पदवी ती. कित्याक जेजून जायत्यो मिलाग्रे केल्ल्यो. मनशाळ स्वयं घेवन आयलोलो खरो, पूण ह्या समाजांत संवसारांत जियेतना ताणें मेलोल्यांक जिवीत दिलें, कुड्ड्यांक नदर, थोट्यांक चलूंक दिलें, बेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली. आनी अश्यो तरेन जेजूच्यो मिलाग्र्यो जायत्यो. जेजू उदकाचेर चल्लो, जेजून देंवचार काडले, कित्याक देवीक स्वयंभाचो देव तो आमचो. ताणें जायतें बरें केलें. देंवचार इवल स्पिरीट आसताले ते बसताले, ते जेजून जायत्याचे इवल स्पिरीट काडलेले. सो जेजूची विजमितां, वचोरियां, विजमितां जायतीं. आनी देवीक स्वयंभाचो देखून तिसऱ्या दिसा जेजू पुनर्जिवन जावंकूच जाय आसलो. हो आमचो भावार्थ. हाचेर आमचो धर्म धरलेलो आसा. आनी देखून तिसऱ्या दिसा जेजू पुनर्जिवन जाता आनी एके भाशेन आमकां ही सोडवण फावो करता. आतां जेजू स्वर्गार केन्ना चडटा? 40 दिसां उपरांत. 40 दिसां उपरांत जेजू स्वर्गार चडटा. आतां जेजू पुनर्जिवन जावन हांगासर आसलो, कित्याक शिसांक तो दिश्टी पडलो. शीस जे भियेलोले, ताचे 12 आपोस्तल आसले, जेन्ना जेजू खुर्सार मारतात ते पळोवन वेतात. तांचे मदलो पेद्रू नांवाचो, सिमांव पेद्रू, एके भाशेन जेजूक नेगार वेता. 12 मदलो जुदास इस्कारियोत जेजूक विकून दिता. पूण जेजू हें सगळें जाणा आसलो, पूण जेजू तांकां कांयच वायट करिना. पूण जेन्ना जुदास इस्कारियोत हें आपणें केलां तें वायट म्हणून कळोवन ताका येता, तो गोळ घेता, जीव दिता. पूण सिमांव पेद्रू आपलें पातो कळकून घेवन जिवीत नवसरता. आतां शीस सगळे भिन आसले, भिरांत तांच्या जिवितांत आयली, कित्याक तांचो मेन लिडर तो मेला. आतां आमचें कितें जातलें? आमकांय मारतले. देखून शीस भिरांतीन घरांत भितर आसले. देखून जेन्ना जेजू पुनर्जिवन जाता तेन्ना ह्या 40 दिसां तांकां शिसांक दिश्टी पडटा, तांकां काळजीदार तो करता, गोठायेन भरता. आनी 40व्या दिसा 40th डे जेन्ना स्वर्गार वचपाचो आसा तेन्ना शिसांक तो सांगता, आतां तुवें जें हांवें जें कितें मिसांव सुरू केला तें तुमी फुडें व्हरूंक जाय. हांवें जो बरो वावर केला तो तुमी फुडें व्हरूंक जाय. आनी हे तरेन न्ही शीस सगल्या संवसाराक शिपडटात, जेजूची बरी खबर परगडटात. हे तरेन क्रिस्ती आमचो धर्म सुरू जाता आनी अशे तरेन याज्ञीक सुरू जातात, धर्माचे फुडारी. आनी हो क्रिस्ती धर्म सुरू जावन ह्या जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या बळान आमी हो आमचो धर्म आतां फुडें व्हरता. आमकां जेजूची कृपा, द ग्रेस, देवाची कृपा गरजेची मुखार वचपाक. आनी त्या पासून न्ही आमचो क्रिस्ती धर्म स्वत मानता, भावार्थ दवरता की देवाची कृपा आमचेर 24 hours into 7 आसा. फकत जेन्ना आमी पातकांत पडटा, कितें वायट आदारता, तेन्ना ही कृपा आमीच आडलावन दवरता, आमीच आडायता. पूण जेन्ना आमकां कुमसार म्हण आसा, आमकां संदान संस्कार आमी ताका म्हणटा, कुमसाराक वचून आमच्या पातोक आमी याज्ञिकाक सांगतात. याज्ञीक देवा रुपान दुसरो देव, एक दुसरो क्रिस्त, एनादर क्रायस्ट. सो जी पातकां आमी एका प्रिस्टाक, याज्ञिकाक सांगतात ती जेजू आमची बक्षिता आनी तेन्ना परत आमकां कृपा दिता. आनी हीच कृपा घेवन आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी फुडें व्हरता. म्हणजे जेजू आतां स्वर्गार आसा. स्वर्गार आसा आनी तो परत आमकां सोडूंक येतलोच. हो आमचो भावार्थ, हो आमचो भरवंस. हें वर्स आमचें भरवशाचें वर्स, पिलग्रीम इयर आमी ताका म्हणटा, उत्सवीक वर्स. आनी उत्सवीक वर्सा पाप सायबान आमकां थीम दिला, विशय दिला, भरवंसो. भरवंसो आमकां फटयना, आमी भरवशाची यात्रेकारां. सो आमकां आमचें क्रिस्ती जिवीत न्ही मोगाचेर, क्रिस्ती मोगाचेर
बरवशाचेर होप आनी भावार्थाचेर फेथ हाचेर दवरलेलो आसा. हे 3 बुनयाद. पूण मेन आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुनयाद जावन आसा द पास्कल मिस्ट्री, पास्कांचो गूट, जेजूचें जिवीत, कोस्ट, मरण आनी पुनर्जिवंतपण. आनीक ते तकलेर कांटे असतात पळय, तेजी कितें स्टोरी? जेन्ना जेजूक न्ही मरण खुर्साचें ताचेर मारलोलें हें फर्मण, तेन्ना जेजूच्या खांदार खुरीस घालचे आदीं ताचेर हो काट्यांचो मुकुट घातलेलो, एके भाशेन ताचें कोश्ट वाडोवपाक. हो काट्यांचो मुकुट घातलेलो, ताचें आंगोस्त्र काडून ताका दुसरें आंगोस्त्र घातलेलें. कित्या खातीर पूण कितें केल्लें म्हणून? ना, जेजून कांयच वायट करूंक ना. हय, कित्याक लागून इतलें? ती बापाची येवजण ती. पूण तांकां कितें एक रोमी अधिकाऱ्यांक, एके भाशेन धर्माच्या फुडाऱ्यांक, फारिजेवांक, धर्मशास्त्र्यांक जेजू एक आडखळ कशी जाल्ली. कित्याक सगलो लोक जेजू फाटल्यान येताले. जुदेव लोक न्ही स्वत मानतालो की एक दीस मेसियास येतलो, म्हणजे सोडवणदार येतलो आनी आमकां सोडयतलो. जे परी आदल्या करारान देवान इज्रायल प्रजेक इजिप्तांतली सोडयली, तेच भाशेन नव्या करारांत एक मेसियास येतलो, सोडवणदार येतलो. आनी एके भाशेन आमी म्हणटा संवसारी फुडारी कसो तो येतलो, जेन्ना झगडीं जातलीं, झुजां जातलीं, आनी हे तरेन आख्ख्या मनशा कुळाक सोडवण मेळटली, म्हणजे जुदेवांक सोडवण मेळटली, हो तांचो समज. पूण जेन्ना जेजू आयलो तेन्ना एक फुडारी कसो येवंक ना, एक सादो चाकर, गोरवां गोट्यान ताचो जल्म जालो. एक सादो मनीस कसो तो आयलो, ताणें दुसऱ्या कडल्यान सेवा घेवंक ना, पूण ताणें सेवा दिली. आनी देखूनच न्ही जुदेव लोकांनी ताका वळखूंक ना. तांकां कितें दिसलें, हो सादो मनीस. जेन्ना जेजू मिलाग्री करतालो, आपूण देव म्हूण तांकां सांगतालो, जुदेवांक कितें दिसलें, वो आपणाकूच देवाक सोर करता. कित्याक न्ही जुदेवाच्या काळार न्ही 3 मुख्य पातकां आसलीं, ज्या पातकांक न्ही फातराचें मरण आसलें, जांकां खुर्साचें मरण आसलें. आनी खंयची पातकां ती? पयलें पातक आयडोलेट्री, म्हणजे तूं एकाच देवाक सोडून दुसऱ्या देवाक, कुड्या देवाक बसता, तें एक पयलें पातक आसलें. दुसरें मर्डर, जिवेशी मारप. आनी तिसरें एडल्ट्री, वद्दवार. ह्या 3 पातकांक फातराचें मरण आसलें. आनी देखूनच न्ही जायते फावटी जेजूचेर फातर मारूंक लेगीत ताणें उबारलोले. पूण लोक भियेतालो, कित्याक जायते जेजूचे फाटलावदार आसले. ताका जरी मारलो जाल्यार लोक हांकां मारतले, हांची कितें नसाय. आनी न्ही जुदेवांनी, बो करून फारिजेवांनी, धर्मशास्त्र्यांनी हो मेसियास सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक ना. देखूनच थंयसर ते चुकले. पूण दुसरे वाटेन बापाची येवजणूय आसली की जेजून हें मरण असलें कोस्ट सोंसूंकूच जाय, आनी हाचे वरवीं आमची मनशा कुळाची सोडवण करूंक जाय. देखून जें कितें बापाची येवजण आसली ती जेजून शार्ती पावयली आनी खुर्साच्या पलंगार संपादलें. ह्या दिसांनी तें उतर घोडे तुवें आयकलां आसतलें, टेटेलस्टाय, जायते जाण म्हणटात, म्हणजे इट इज फिनिश्ड. म्हणजे जेजून खुर्साचेर एकूच पावट आपलो यत्न दिलो आनी सगलें काबार केलें. आनीक मरण गरज ना, एकूच पावटी. कित्याक हो उत्तम यत्न. आनी होच गूट न्ही आमी दर मिसा बेटेन समोरंता, मनयता. जेजूक परत आमी खुर्सार मानना, पूण जें कितें जेजून खुर्सार केलें ताचो आमी उगडास करता. पूण निमाण्या ब्रेस्तारा जें कितें जेजून जेवणाचो समारंभ केल्लो तो मात आमी रिएनेक्ट करता. म्हणजे परत आमी मिसा बेटेन समोरंता, म्हणजे उंडो आनी सोरो घेता, तो जेजूच्या मासा रक्तांत बदलता आनी जेजूची कूड आनी रगत जाता. आनी हे तरेन आमचें आत्मीक पिवण जाता. पूण मिरेकल्स जे पयलीं जाताले ते आजुनी जाता? होय, मिलाग्र्यो, ओचोरियां, मिरेकल्स आजुनूच जातात. आनी कोणाचे पदवेन? देवाचे पदवेन, जेजूचे पदवेन. दर एक यादनीक जावन आसा एनादर क्रायस्ट, दुसरो क्रिस्त. कित्याक न्ही यादनिकाचे हात माखलोले आसतात. आनी एक यादनीक खेरीत भाशेन दुसरो क्रिस्त म्हणटच देव यादनिकाक पदवी दिता. एके भाशेन पोरजेक लोकांक पेकोवणी दिवंक, लोकांक समाधानान भरूंक. आनी त्या पासत न्ही देव न्हयच फकत यादनिकांक पूण साद्या लोकांकूय एके भाशेन एक इन्स्ट्रुमेंट, हातयार कशें विचून काडटा आनी ताचे वरवीं मिलाग्र्यो करता. द वन हू हिल्स इज गॉड. कित्याक जायते फावटी हॉस्पिटलांत बरयलोलें आसा, तुवें वाचलां आसतलें, डॉक्टर मेडिकेट्स, गॉड हिल्स. आतांय तुका पेकोवणी मेळटली जाल्यार अदीक करून तूं पिडेस्त आसा तेन्ना वखदां घेवंकूच जाय. पूण ही वखदां घेतना तुवें भावार्थूय धरूंक जाय. तेन्ना वखदां बरोबर आनी तुज्या भावार्था बरोबर
देव तुका पेकोवणी दिता. पूण इन्स्ट्रुमेंट हातयार कोणाक घेता? एका याज्ञिकाक दर एका लोकांक, क्रिस्ती भावार्थांक, कोणाचें जिवीत बरें आसा, देव ताका एक इन्स्ट्रुमेंट कसो वेचून काडटा. देणें ताका तें हिलींग, बट देव पेकयता. तो पदवेदार, तो शक्तिवंत, हें सगलें संवसारांत जें कितें चलता तें ताच्या हाताखाल आसा, ताचे पदवेखाल आसा. आनी देखून आमचो भावार्थ, आमचो देव पदवेदार, तो चड शक्तिवंत, तोच पेकोवणी दिता. फकत म्हाका आनी तुका एक इन्स्ट्रुमेंट कसो घेता आनी आमचे वरवीं तो दुसऱ्यांक पेकोवणी दिता. आपलो मोग, आपली दयाळाय, आपली पेकोवणी आमचे वरवीं दुसऱ्यांक पावयता. हो आमचो भावार्थ. पूण आजुनूय घडटा, आजुनूय घडटात मिरेकल्स, आजुनूय घडटात. कित्याक कितलेशेच जाणांक पेकोवणी मेळटाच. पूण तुका भावार्थ आसूंक जाय, भावार्थान तुवें येवंक जाय. आनी आमचो भावार्थ कितें? आमी जेजूशी आयलीं म्हणटच आमकां देव आमच्या प्रश्नाक जबाब दिताच. पूण थोडीं जाण बेजार जातात, सायबा हांव कितलें मागतां, कितले त्याग करतां, कितले सॅक्रिफायस करतां, कितले मिसाक हांव येता, लादायीन करतां, तेर्स करतां, पूण म्हाका मेळना. हाचो जबाब इतलोच, केन्नाय न्ही आमी जें कितें मागता तें गरजेचें जाल्यार देव आमकां त्याच वेळार दिता. सेकेंडली, दुसरे सुवातेर आमी जें कितें मागता तें घडये आमकां गरजेचें न्हय. देव जाणा आमकां कितें गरजेचें तें. आनी देखून देव आमकां हांव मागता तें म्हाका गरजेचें न्हय देखून तें कुशीन दवरता आनी म्हाका गरजेचें तें दिता. आनी तिसरे सुवातेर देव आमच्या मागण्याक केन्नाच ना म्हणना. घडये त्या वेळार आमकां तें गरजेचें न्हय, त्या वेळार घडये देव आमकां दिना, पूण गरजेचें त्या वेळार देव आमकां दिता. कित्याक मनशाचो वेळ वेगळो जाल्यार देवाचो वेळ वेगळो. ह्या संवसारांत जें कितें घडटा तें मनशाच्या वेळा प्रमाणे घडना, देवाच्या वेळा प्रमाणे घडटा. देखून तुज्या वेळार तूं रावलो कांयच जावचें ना. ओमत्या कळशा उदक देवाच्या वेळाक तुवें रावंक जाय. कित्याक देवाच्या वेळार सगलें घडटा. आनी देखून न्ही आमच्या क्रिस्तांवां मदें असो समज आसा, बाय चान्स, बाय गूड लक म्हणटा तें कांयच न्हय. त्या वरवीं कांयच जायना. जें कितें सगलें घडटा तें देवाचे येवजणे प्रमाणे, ताचे खुशे प्रमाणे, गॉड्स वील, ताच्या वेळा प्रमाणे घडटा. आनी देखून तुका गरजेचें त्या वेळार, गरजेचें तें फावो त्या वेळार, फावो तें देव तुका जरूर दिता. हो आमचो भावार्थ. आतां इस्टरा बद्दल तुमी लोकांक कितें हें करतले, म्हणल्यार मॅसेज कितें दितले? पास्कांची परब एक व्हडांतली व्हड परब, खुशालकायेची परब. आनी देखून न्ही ही खुशालकाय जेजूक लागून आमकां मेळ्ळा. देखून तुवें पयलो खुशाल जावंक जाय आनी दुसऱ्यांक खुशाल करूंक जाय. आयज मनशाचें जिवीत जालां, दुसरो कोणूय खुशाल आसा तो पळोवंक जायना. ताची खुशालकाय आमी चोरूंक भोंवता. आनी देखून पास्कांची परब आमकां सांगता, तूं खुशाल ना देखून दुसऱ्यांची खुशालकाय पिड्यार करिनाका. जेजून खुशालकाय हाडला, तुकाय हाडला, सगल्यांक हाडला. तूंय खुशाल जा, दुसऱ्यांकूय खुशाल दवर. आनी जितलो तूं दुसऱ्यांक खुशाल दवरतलो तितली तुजी खुशालकाय देव दुपेट करतलो, इन डबल. देखून पयलो संदेश खुशालकाय परगट कर. दुसरो संदेश पास्कांची परब उजवाडाची परब. उजवाड वात कितें करता? आपणाकूच जळयता, उजवाड दुसऱ्यांक दिता. जेजून तेंच केलें, आपणाकूच खाली केलो, दुसऱ्यांक सोडवण दिली. आमी जेजूची पाटलावदारां, आमी आमकांच उणें करूंक जाय वाती परी. आमच्या त्यागांतल्यान, आमच्या बऱ्या कन्यांतल्यान दुसऱ्यांक आमी उजवाड दिवंक जाय. देखून ही उजवाडाची परब, देखून उजवाडाची किर्नां आमी फापोवंक जाय. कित्याक सुर्या आनी चंद्रीम आमी पळयला, चंद्रीम आपले अस्तंगी उजवाड दिना. चंद्रीम कितें करता? सुर्याचो उजवाड घेता आनी हो उजवाड धर्तरेर फाकयता. आतां हांगासर जेजू जावन आसा आमचो सुर्या आनी आमी सगलीं चंद्रिमां. आमी चंद्रिमां जेजू सुर्याचो उजवाड घेवंक जाय आनी आमच्या बऱ्या कन्यांतल्यान उजवाडाची किर्नां दुसऱ्यांक दिवंक जाय. देखून ह्या पास्कां समयार ही उजवाडाची किर्नां, उजवाडाची परब म्हणटच उजवाड दुसऱ्यांक आमी दिवंक वावरूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर जेजून सोडवण हाडला, म्हाकाच न्हय सगल्यांक. देखून सगलीं आमी देवाचीं भुरगीं. देव आमकां सगल्यांक एकूच नदरेन पळयता. देखून वेगळोचार सोंपोवन, झगडी मारामारी बंद करून, एके भाशेन दुसऱ्यांक पयसोवपाचें वातावरण कुशीन दवरून सगल्यांक सांगाता घेवन एकवटान, एकचारान आमी जेवची गरज आसा. कित्याक देव संवसारांत कित्याक आयलोलो? सगल्यांक एकठांय दवरूंक. देवाचो पूत जेजू ह्या संवसारांत आयलो वेगळोचार नपयत करूंक. देखून पास्कांची परब एकवटाची परब. देखून आमी सगल्यांक बरोबर घेवन एकवटान जेवची गरज आसा. तो रोच म्हजो संदेश ह्या पास्का समयार. देव बरें करूं तुमकां. तुमकांय देव बरें करूं.